दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यात 5 मतदारसंघा खातीर आपणे थारायल्लेच उमेदवार काँग्रेस पक्षामार्फत वेंचणूक लढयतले। मये मतदारसंघात प्रवीण झांटये तशेंच दिवचलच्या आमदाराक आपलो तेंको आसतलो। पर्ये, वाळपय, साखळे, दिवचल आणि मये ह्या 5 मतदारसंघांची जबाबदारी आपूण घेतलो। तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंह राणेच राज्याचे फुडारपण करतले, अशी माहिती आमदार विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर दिवचलच्यान यशवंत परब। जेन्ना आम्ही काम करताले, जेन्ना प्रताप सिंह राणे मुख्यमंत्री झाले गेले 2005 आता मी सकाळी आम्ही फुटबॉल टुर्नामेंट घेतलो। वय जालो म्हणून नेतो कुशीक सराना आणि एक कोणाक अधिकार ना काँग्रेस पक्षाक सांगपाक की प्रताप सिंह राणे फाल्यां रावतलो काय रावचो ना, तो रावतलो आणि तोच माझा चेहरा कोणी ना सोडले नासता म्हाका कळूंक जाय। हांव एक लक्षात तुमकां सांगता, माझ्या मनान हांवें जे कितें केलें आयज पर्यंत हांवें केल्लें आसा, पूण कांय चुका बी घडल्या। चुका घडू नये, नेतृत्व एकत्र हाडून सगळ्यात सिनियर मोस्ट वेळार आमचो जो नेतो जो आसा, साहेबांचे अनुभव आसा, ते अनुभव घेऊन आम्ही पुढे वचूंक जाय। हांव म्हणना की ताकाच प्रोजेक्ट करा, पूण म्हाका तरी दिसता की त्याचे जे अनुभव आसा, आज सकाळी फुटबॉल खेळटालो आमच्या भुरग्यांक घेऊन होंडा नारायण नगरात। हांवें म्हणून भाशणांत सांगलें, वय लागना, मनस्थिती आणि शरिराची ताकद आसा ती लागता, ती आसल्यार मनीस खंयच्याय लेवलार वचूंक शकता। बीजेपी गेले कितें गेले 4.5 वर्सांनी, आयज कोण नेतो असो आणि कोण लिडर असो तो आमकां हलोवंक शकचो ना। जेन्ना आमच्या मनात कितें विचार आसा ते विचार घेवन फुडें वचपाचोच, ते आमी ठामपणाने ते विचार घेवन फुडें वयतले।